गोंयांत पुलीस डिपार्टमेंट बिजी आसा दुसऱ्या कामांनी. पुलीस डिपार्टमेंट थोड्यांक क्लीन चीट दिवपाक रेडी बिजी आहा. पुलीस डिपार्टमेंट आनी कितें दुसरे भलत्याच भानगडींनी इन्वॉल्व आहा. पुलिसेचें काम पुलीस करनात आनी जे पुलिसेचें काम पुलिसेन करूंक जाय थंय अनफीट लोक बशिल्ले आहा जांकां हफ्ते कलेक्शनाचे टार्गेट आहा. सो हे सगळ्या खातीर म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट सारकें काम करूंक पावना. पुजा नायकाचे केसीन SP गुप्ता म्हणून जो आहा जो इन्वेस्टिगेट करता ताजे बरोबर एक PI आहा ती गुप्ताच म्हणून तिका विजिलन्सान धरिल्ली वायल्ड एक्सेप्टींग ब्रायब्स. ही आतां दुसऱ्यांची ब्रायब कशी इन्वेस्टिगेट करतली सांग म्हाका तूं. हिका पोस्ट पसून कशी केल्या थंय. वाय शी नॉट इन GRP. ही गुप्ता पयलीं PI जाली कशी हे प्रश्न आहा न्ही रे. गोंयांत हें जाता कशें कित्याक गोंयांत द रॉट इज कंप्लिटली फ्रॉम टॉप टू बॉटम रॉट आहा. पुलीस डिपार्टमेंटूच ना गोंयांत. आनी म्हाका भंय दिसता की अशें जे भशेन डेकॉयटी जाता अशें जे भशेन गुंडागिरी जाता त्या गुंडागिरी खातीर आनी डेकॉयटी खातीर आतां राजकारण्यांक टार्गेट करतले. आतां इलेक्शनां येवपाचीं आहा मरे जिल्हा परिशद इलेक्शन. कितें गॅरंटी आहा की राजकारणी टार्गेट जावचे ना. आमचे असले राजकारणी जे उलयतात आनी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टँड घेतात वी वील बिकम टार्गेट. सो आय थिंक पुलीस हॅज टू फिगर इट आउट. आनी इट्स अ टॉप टुरिजम स्टेट. अशें जर जावपाक लागलें सर्वसामान्य नागरीक हांगाचो जर सेफ ना जाल्यार ट्युरिस्ट तो हांगा खंयच्यान सेफ आसतलो. चुकून एक जर एडवायजरी आयली खंयच्या तरी भायल्या देशाची काल इराणची एडवायजरी आयिल्ली आहा इंडियेचेर तशी एडवायजरी आयली जाल्यार हांगा ट्युरिजमूय काबार जातलें. सो म्हाका दिसता एक व्हडलो धोको आमी फेस करतात आनी सरकारान हातूंत मातशें सिरियसनेस घालूंक जाय. सरकारान पॉलिटिसायजेशन ऑफ द पुलीस फोर्स हाजेर सारको विचार करून एफिशियंट पुलीस गोंयकार ऑफिसर हांकां बरे हुद्द्यार बसून ताका टार्गेटां दिवंक जाय. काम इन्वेस्टिगेट करून हें करपाक म्हळ्यार कितें सोक्ष मोक्ष लावपाक.